नरेंद्र मोदीच्या फुडारपणा सकयल केंद्रान आशिल्ल्या भाजप सरकारान देशान नोटबंदी केल्यार 2 वर्सां पुराय जाल्यात. काँग्रेस पक्षान नरेंद्र मोदीन केल्ल्या नोटबंदीचो वर्स दीस साजरो केलो. गोंय प्रदेश काँग्रेसीन राजधानी पणजेन RBIच्या कार्यालया सामकार धर्ना धरली. नरेंद्र मोदीच्या नांवान घोशणाय दिल्यान. गोंयचो आदलो मुखेलमंत्री फ्रांसीस सार्दिनाच्या मुखेलपणा सकयल गोंय प्रदेश काँग्रेसीन वर्स दीस मनयलो. सार्दीन म्हणटा मोदीन नोटबंदी करून कितें केलें? काळो पयसो खंय आसा? स्विस बँकेंतलो भारतीयांच्या काळ्या पयशांचें कितें जालें? स्विस बँकेंतलो भारतीयांचो काळो पयसो देशांत हाडून प्रत्येकाच्या बँकेच्या खात्यांत 15 लाख रुपया घालपाचें मोदीन दिल्लें आश्वासन खंय गेलें? ते पयशे लोकांच्या खात्यांत केन्ना येतले? नोटबंदी करून मोदी सरकारान गरीब लोकांची फकाणां केल्यांत, तशेंच लोकांक फटयल्यात, तांचो विश्वासघात केला असो आरोप काँग्रेसीन केला. बंदी केल्यार 2 वर्सां भरतात. कितले लोक मेले, कितले लोक उपायशीं उरले हे नोटबंदी लागून दिवणाऱ्या देश. हे कोणाक लागून केलें? फकत तांचे जे इश्ट मोठे आसले तागोडे ब्लॅक मनी जी आशिल्ली तांची ब्लॅक मनी वायट करपाक जाय म्हूण हे मोदीन केल्लें आसा. कितले आतां रिजर्व बँकाक कितले पयशे आयले? 99.3% पोरते आयले, फकत 0.7 उरले. जे नोटी बंदी करपाक नवे नोट करपाक इतली कोट्यांनी पयशे मोडले, पूण तांकां कसलो फायदो ना. लोकांक मारपा खातीर आनी आपले जे आसात तांकां वयर काडपा खातीर ही नोटबंदी केल्ली आसा. मोदीजी जवाब दो. 2 वर्सां फाटीं तुमची नोटबंदी केल्ली आनी नोटबंदी करता आसतना तुवें 3 कारणां दिल्ली की आपूण हे 3 अचीव करपा खातीर ही नोटबंदी केल्ली आसा. पयले फेक नोट्स, दुसरे फंडींग टू टेररिजम आनी तिसरे काला धन जे आसा तो इंडियेक परत हाडपाचें. पण आयज 2 वर्सां जाल्या उपरांत सुद्दां आयज हितूंतले एकूय अचीव मोदी सरकार जावंक ना. आनी तितून दाखोवन दिता की हे नोटबंदी जी आसली ते बकवास आसले. हे नोटबंदी आसली तो आत्मघातकी असो निर्णय आसलो आनी हो नोटबंदी जो आसलो तो भारताच्या अर्थवेवस्थेचेर आघात आसलो. ह्या नोटबंदीक लागून हजारांनी लोक बेकार पडले. कितलेशेच स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, कॉटन इंडस्ट्रीज बंद पडल्यो. कितल्याशाच लोकांचो जीव बळी गेल्लो आसा. कितलेशेच लोक ह्या नोटबंदीक लागून त्रासान पडलेले आसा. आमचे इंडियेचे जे GDP आसा तो GDPचेर तेचो असर जाल्लो आसा. आयज रुपयाचो व्हॅल्यू डॉलराच्या तुलनेन कितलो जाल्लो आसा. आयज पेट्रोल खंय पावल्लें आसा. क्रूड ऑयल इंटरनॅशनल मार्केटाचेर सकयल येयला, पूण आमच्या रुपयाचो वालोर आनी पेट्रोलाचे डिझलाचे रेट ही खंय पावली आसा. म्हारगायेचेर कांयच कंट्रोल ना. म्हारगाय खंय पावल्या. सामान्य जनतेक कसलोच सुशेग ह्या नोटबंदीन मेळोंक ना. आनी मेवळा जाल्यार तो आमच्या मोदीन तो ह्या देशांत रावपी जनतेक सांगपाची गरज आसा कसलें सूख मेवळें, कसलो फायदो जालो आनी गोंयचे जनतेक हे नोटबंदींतल्यान कितें उदरगत जाली, गोंयची आनी देशाची अर्थवेवस्था खंय पावली आनी हे तुवें कित्याक निर्णय घेतलो. मोदी सरकारान आनी मोदीन खास करून जाहीर सबंद देशाच्या जनतेची माफी मागपाची गरज आसा. तेणी आयज माफी मागपाक जाय की आपूण जे केलें तें चूक असलें. 8 नोव्हेंबर 2016 कमीत कमी 2 वर्सां जाली आनी 2 वर्सांत तुमकां खबर आहा की मोदीन जेन्ना 3 निर्णय घेतलेले, नोटबंदी केल्ली पळय, तेन्ना तुमकां खबर आसतलें की फक्त 500 कोटी हे ब्लॅक मनी आसले आनी 16,000 लाख करोड
हे पयशे अख्ख्या देशान आमच्या घोटाले. पण 500 कोटी खातीर जे ब्लॅक जावं जे काळा धन आसले त्या इल्ल्याशा पयशा खातीर त्यांनी 16,000 करोड लोकांचे घर जळयल्ले आसा. तुमकां खबर आसतलें घरान समज 2 हुंदीर येयलो जाल्यार फूल घर जळयनात तशें केल्लेलें आसा. आनी तितून जी 2 वर्सान आमची इकॉनॉमी खंय पावल्या ती प्रत्येक जाणांक खबर आसा. हो एक निशेध आसा आनी एक 100 वयर जे लोक नायणीन लावन मेल्ले तेंची खरें तेंच्यांनी आपले प्राण दिल्लो तांकां एक श्रद्धांजली आसा. परत मोदीन गोंयाक येवचो आनी ह्या जनतेकूय फेस करचो. मागीर त्याचो कितें परिणाम जातलो तो तुका भोगपाक तयार आसचो तुवें. आयज काँग्रेस पक्ष, महिला काँग्रेस, युवा काँग्रेसाचे भुरगे, NSUI, सेवा दल आमी सगळीं हांगा येवन आयज RBIच्या मुखार आयज प्रोटेस्ट केल्लो आसा. आनी प्रोटेस्ट आमी 2 वर्सां अनसक्सेसफूल डिमॉनिटायझेशन जे नरेंद्र मोदीन केल्ले त्याचेर आमी कंडेम करपाक प्रोटेस्ट करपाक आमी आयज हांगा आयिल्लीं. आमी कंडेम करता कित्याक अच्छे दिन खंय गेले ते अच्छे दिन लोकांक मेळपाचे, काम केले हेनी सगळे बोपके फोडपाचे आनी आतां उरल्यात ते दीस आमकां हे नाडटले म्हणून आमी आतां तांकां जोट्यांनी मारतले. आयज पळोवपाक गेल्यार बारीक लोकांचे पोटाचेर चिमटो काडून बारीक लोकांचे पयशे खाले. Demonetization, who was affected? The most affected after demonetization was the common man. Have you seen any of the BJP central leaders or BJP MLAs or ministers in Goa also going and standing in a queue? There were children who had to die because they were hospitalized and their parents could not give them the exchange money. The hospitals was refusing. Today Goa was affected because it was on the eve of Christmas. And 2 years back, the tourism and mining, which is supposed to be the main economy, the backbone of Goa, was affected by this demonetization. गरीब बायलो अनपड असतात, जे गवंडी काही कामाक कार्पेंटराच्यो बायलो हांगा थंय कामाक वता घरांत, तेंचे कडेन बँक अकाउंट, तेंचे कडेन खातें आसना. दे डोंट हॅव अकाउंट्स, सो दे वूड लिपोवन दवरताले पयशे कित्याक थोड्यांचे घोव त्रास करतात. भुरग्यांक फ्युचराक, फॉर द फ्युचर जनरेशन, आपल्या भुरग्यांक न्ही फॉर एज्युकेशन वीच मनी वॉज केप्ट इन द कुंडीज एंड इन द हंडीज आर बीन एक्सपोज्ड बाय दिस BJP. What Narendra Modi had said, he had said, give me 50 days, नहीं तो किसी भी कचहरी में आऊँगा, 50 दिन के अंदर मैं करूँगा. अरे this Narendra Modi is such a bobcase. He has only given tablets to the people.